आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संवसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथ
त्याच्या कठीण कष्टाच्या पशवामरे त्याच्या कठीण कष्टाच्या पशवामरे त्याच्या कठीण कष्टाच्या पशवामरे त्याच्या कठीण कष्टाच्या पशवामरे हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता हमारा आमच्याने सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता हमारा आमच्याने सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता भगवंता हे भगवंता हमारा आमच्याने सगळ्या संसाराची कापड कर आमचे
संसाराची काकुलकर आमची जीवाच्या संसाराची काकुलकर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हाला ठाकूर आमचे हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता
बापाचे आमकां त्या दुखाचे गतीचं नुसार मरण म्हणटना ह्या संवसाराक आमच्या देव समजता पूण आमकां क्रिस्तांव मरण हे दूख नुसार ह्या संवसारात हांव न्हू आनी ह्या संवसारात ह्या नश्वर संवसारात हांव न्हू ह्या ससण्याच्या जिविताक आमी त्या भाग्यवंत अत्यंत आसा आनी ह्या अत्यंत आमी जेजूच्या मरणाची आणि पुनर्जीवन म्हणून लागशिल्ल्यान आमी नियाळ करता आयच्या दिसा आमी जेजूच्या जैते म्हणून प्रवेश असो उडास आमी कळटलो हो प्रवेश जेजू गरज आसलो कित्याक तो मिसाया जावन आसलो तो दाविदाचो पूत जावन आसलो आनी देवाची शेडी तो जावन आसलो म्हणून जेजूच्या ह्या ख्रिस्ता मरणांत जायते जण विविध पार्ट खेळल्यात मगोशनो तरी पूण जेजून आमकां ताणें सासणाचें जिवीत आमकां पुरू केलां आज आमच्या भावाची पोरू आमी आतां मरना खातीर आमी जेजेक व्हरता आसतना आमी घराक दवरल्या आनी दर ताचे मोगाचें ताण ते जावन सगळें घरांत जियेलो आनी एक बरी क्रिस्तांव जिवीत तो जियेलो देखून ह्या घरांत गादीस मारता आसतना जेजे करता आसतना आमच्या भावातय आमी मागया देव ताका कापुरदार जावं देव ताका स्वरुपांत दवरचो आनी सगळीं हीन आमचो आशिल्लो देव ताका भोव करून न्हू ताचे पसून मागया तशेंच ताचे तूं केस करून माग ताच्या भुरग्यांक ताचे प्रतिमेक बी बुजोवन ह्या कश्टाच्या वेळार तांच्या सांगात आसूं न्हू आमी मागया कश्टा तेल्या सर्वेस्परा काकुलतेन आमची मागणी आयकून घे तुझ्या साकरा वलेरियनाच्या आत्म्याक या संसारांतलो भायर सरोंक फरमायलेलो ताका सर्गींच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्ताचो संगाती कर आमीन. प्रार्थुया काकुलतेच्या बापा आनी सर बुजवानेच्या देवा तूं ससणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो कलोक जिवीत त्याच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुच करतल्या तुझ्या सत्राचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी कळतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बोल आनी ह्या दुखाच्या कलोकांत विलापतावन तुज्या मुखामलाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सोमियान आपूण मरण आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें आमी ताचे चडशी दवंशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसान वतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पयलो पुलीस मागीर आमी सर्व आमच्या भावाचो सुखीकार गावलो आनी जीव Sesna soviche, servis porata Jesus, देवा
देवा तुझे सशी पैना तरी असता सूर्य तरी देवता मुझे काळते स्वप्नातच मागा तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी
आता तो ताचे इनाम जोडूंक तो सर्गाच्या राजाक तो गेला. मगच न्हू ताचे पासून आमी मागया जर कांय ताची पातकां आसा जाल्यार देव ताका बुजवून ताका भोगसूं आनी आमी आमचें जिवीत त्याच ससनाच्या जिविताचेर आमी कोंसून दवरया. आमकांय देव तसो ससनी जिवीत आमकां लाभो म्हणून आमी मागया. मगच न्हू ह्या पवित्र दिन फावो ते परिवांटिले जावच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सहपदिदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनाचे तोंडांत दुसारून वायट धरून बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच संवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीस देवा लागीं विनातिकराम प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा मनशा कुळा खालतेपण देख दिवं आमच्या सडोंदरा मनशा सैम घेवचे म्हणून कुर्साचे मरण सोंसचें म्हणून तुजी खुशी जाली. आमच्या जिणये ताच्या ससनिकायची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणाक आमकां वांटो मेळो आनी कणवळ्यान आमकां फावो कर. त्या आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवादेशा पुस्तकांतले वसाक दखलेल्यांक देर दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावनशाक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिसाची जीप दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मरतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे कड वडतल्यांक हांवें म्हजे फळे दाखयले. केणच्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजो तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हजो आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भशेन घट केला. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतर हे. Moja deva, kityat
वसिल्यात म्हजी हात आनी म्हजे पाय की सकट म्हजी हाडां हांव बेसमेसी म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडला. सांत पावलान पिलिपागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो करून मरणा कुसाच्या मरणा पर्यंत तो विदेय जालो. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो आनी सर नावाप्रास वर्ते नांव ताका दिले. अशें ताणें कुशी वेली. बागबजय म्हणून ह्या नांवाक हरी एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें उद्गार. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे सीस ताचे शिरशी आयले. तवर तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दरबली म्हूण जाणां आसात ती कितली बागी, सर्गींचे राज्य तांचे. रोदन करतात ती कितली बागी, देव तांकां बुजयतलो. सदी बली ती कितली बागी, पृथ्वी जातली तांची दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली बागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली बागी, तांकां दया मेळटली. नितल मनाची कितली बागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दगदेनी भोगतात ती कितली बागी, सर्गींचे राज्य तांचे. म्हजे पासत तुमकां आत्मन सोसूंक, दगदनी भोगूंक आनी सर थरांची गडपाकन तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्ग राज्यांत येतेस्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. देवाचे उतर हे. क्रिस्तातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, उपदेशक ग्रंथांत सांगिल्लें आसा, सकाळांक एक काल आसा, जल्मोंक एक काल आसा,
आनी मोरोंक एक काल आसा. आज आमच्या भावाक ते काल पावला. आज म्हाका आनी तुमकां मस्त बेजारायची घडीत हे केवळ दुखाची आनी बेजारायची घडीत आमकां भोगता जाल्यार हे जिविताचे एक संतोशाचे घडीत कित्याक म्हळ्यार इट्स अ सेलेब्रेशन ऑफ लायफ. आज आमी हांगा जमो जाल्या आमच्या भावाच्या लायफा खातीर जो जिवीत ताका मेळ्ळेले ताणें जियेला. सोम्याक मानवून तो जियेला आनी ताणें जाता तितले ताका करूंक जाता तितले ताणें ह्या संवसारी ताणें ताची जबाबदारी केला. आज आमी हांगा जमो जाल्यार आमच्या भावाक ससनाचो विशय मागच्याक आमी हांगा आसा. त्या जेजू थंय जल्मल्या आमच्या भावाक जेजू कडेन ओपसून दिवच्याक आज आमी आतां ताचे हजारपण हर एक मिसा बलिदानांत जेजू क्रिस्ताचे हजारपण आमी आमच्या जिवितांत नियाळटा. हे हजारपण कित्याक म्हळ्यार तो सर्गातावन देवून आमचे थंय आयिल्लो आनी आमचे मदें जियेलो आनी आमचे खातीर वावुरलो आनी आमचे खातीर ताणें आपले प्राण त्याग दिले आनी आमकां ससनाचें जिवीत ताणें जोडून दिला आसता. आज आमी ह्या भागी जेजूच्या जिविताचे संभ्रमाचे जिवीत आमी संभ्रमता. कित्याक सोम्यान जियेल्ली ती भावार्थाची जिवीत, ती कृपेची जिवीत, ती आत्म्याचे जिवीत आम्हा सर्वांक ताणें बरोवन वमतल्या मापान दिला. मोगाच्या भावानो भयणीनो, त्याच भावार्थाचे जिवीत, कृपेचे जिवीत आमच्या भावाक ह्या संवसारांत आसतना जियेवंक प्रयत्न केला. ह्याच ताच्या मागण्याद्वारे, ताच्या बऱ्या करण्याद्वारे आनी एकामेकाचो ताणें मोग केला आनी एकामेकाचो कुमोग करून ताणें ताचो भावार्थ जेजू थंय प्रगट केला. और भारतांत जियोंक ताणें orto प्रयत्न केला. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हाका इतलें मात्र बेजार की कितें सांगल्यार व्हड लागीं येता आसतना आमचे मरणाचे खबर बहुत दूख दिता. व्हडीक इल्ले दीस आसतना, इल्ले म्हयने आसतना हे जाता. तरी पूण देवान म्हाका हे भाग फावो केला की आज ताचो सांगात दिवंक, ताचे सांगात रावूंक. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या भावाक मेल्लेलो भावार्थ ताणें भोव अपुरबायेन जियेला. कित्याक म्हळ्यार ताणें केवळ रिती रिवाज मुखांतर मात्र न्ही, ताका ते भावार्थ जो मेल्लेले ते जिवितांत आनी मरणा पर्यंत मरणाच्या वयर जैत जोडचे विशय जावन ताणें नेमला. ताणें ताचो भावार्थ तुमी पळयला जावंक पळय. कोणी एकली उदकांत बुडतना तांणी वळवळटात भायर येवंक, तशेंच ह्या संवसारांत ताचेत जावन ताका विकनेस आसले, कश्टां आनवारां और वडणी ताच्या ह्या संवसारांत ताणें मस्त सोंसल्यात आनी तांणी ह्या वडणी तावन भावार्थ सांगाता धोरण तो मुखार सरला म्हूण हांव ह्या दिसा पातयेता. आज आमच्या भावाक आमी ससनाचो विशय मागता आसतना ताचें जिवीत म्हाका सान पेद्रोच्या स्पिरिताच्या बरी दिसता. कित्याक म्हळ्यार 7व्या अध्यायांत वळ 6 तांत आमी पावता जेजूचे ससनीक जिविताची उतरां. थंय जेजू सांगता, जेजू आपल्या लोकांक पळोवन सांगता, साबार जण ताचे शिश जावंक आशेतले
मागीर ते सांडून वतात जेजूचे कश्ट पळयतात ताची लायफ पळयतना ते सांडून वतात जेजूक तशेंच शीश ताचे लागीं येताना जेजू तांच्या शिसा लागीं विचारता तुमी वचोंक सोदतात वय तवळ सिमांव पेद्रून ताका जाप दिवन खालें म्हळ्यार सोमिया आमी कोणा सरशी वचो तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची आज आमच्या भावाक हे गोत आसले ताचे देवाचे उतर ताणें फल्ला आनी ससनीक जिवीत खाली जेजू थंय आसा म्हणलें ताणें ओपसून घेतला आनी जेजू लागीं केवल ताणें ताचो विश्वास प्रगट केला आज जेजून ताच्या जिविताची परीक्षा कान घेवन ताका सर्गराजाचें जिवीत फावो केला म्हूण आमचो भवर्त आज आमी ताचे खातीर मागता आसतना ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचे फाकोन दी आमी मागोवन आसता आज पुरा दीस आमी मागोवन आसली ताका आमी जेजूच्या म्हळ्यार आमी मागता ससनाचो विशय ताका दी सोमिया मागता आसतना आमी ताका जेजूच्या हातींत संपूर्णपणी ओपसून दिता एक दुसरें जावन आसा कसल्यो कश्ट आनी वायट ताच्या वायटांतल्यान तो आज निवरता आनी तो जेजू सरशी शांतींत जियेतलो म्हणली आमची भावर्त आज आमी परगडता आमकां बगूंक पुरो आनी आमच्या दोळ्यांक दिसता मरण काली एक शिक्षा और पनिशमेंट जावंक पुरो बगर मरण एक जिविताची मेट आनी जिविताच्या ससनीक जिविताक रिगोवंक एक मेट जावन आसा कित्याक म्हळ्यार देवान ताची ह्या संवसारांत परीक्षा खान गेली आनी तो ताचे थंय भागी नेमलो तो तुमी आयकला जावंक पुरो जनवायच्या पुस्तकांत अध्याय 3 वाक्य 16 अशें बरयलां भांगर उजयांत घालून तपस्त आसतना ताणें तांकां तपसली आनी होम बलये परी ताका मानून घेतली आमी पळयलां संवसारी जिवितांत जियेतना जायते कश्ट आनी आनवार आसतात आमी भांगर एक तुमी भांगर पळयला पुरो भांगर एक शायन करूंक पॉलिश करूंक और ताका एक डिजायन दिवंक ताका उज्यांत घालूंक आसा ते आमच्या जिवितांत ती घडता आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी त्या जेजू आमचे परीक्षा करता ताकी आमी एक बरे भुरगीं देवाची भुरगीं जावन नेमोंक जावंक तो आमकां आपोवणें दिता आज हांवें तुमचे कडेन येदोळूस सांगलें बरी आज आमी हो दीस संभ्रमता कित्याक म्हळ्यार आमी सर क्रिस्तांवाचो पटलाव करता क्रिस्ता संगी आमी एकत क्रिस्ता थंय आमी सुख दुखांत वंटिली जाता आनी आमी ह्यो दीस संभ्रमता जिवीत कित्याक म्हळ्यार जिवंत जेजू थंय एक कुटुंब जावन जियेता आनी आमी सर्व ससनीक सूख जोडोवंक आशेता आज आमी आमच्या भावाक मातयेक लायतना हांव तुमचे कडेन विनंती करता आज आमी मागया आनी आमचे तुमचे कडेन विशेष रुपान हांव मागतात तुमी आमच्या भावाक ससनाच्या जिवीत मागोवंक आनी निरंतर सोमियाचो प्रकाश ताचेर फाकोवन दी म्हूण मागया उबिरमी आमचो बाबार्थ मुसारिया सतमंतान देवास पदरा बापा सगळ्या आणि तुमच्या रस्त्याना जेजू क्रिस्ता पेकल्या आसता आमच्या सोम्या आमकां आमकां सलमानो ऑन खसले ताका पुसारलो तो मेलो ताका मेलो तो मेल्या आमच्या देवलो तशें सामेल्या पुतो जिवन जालो सगळा सगळो बापाच्या आसला तेंता घेतलो सतमंता पवित्र कातोलीक सुबे भक्त सहित पथकांचे पक्षाने पुढचे जीवन पावन सस्तेची धाम मगड भावन आनी भयणीनो आतां आमची मागणी बापा वचीर दवरया
होय सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूच्या जिवंतपणाचो बरोवसो देव परजेक शिकोवंक तांची यात्रीक जिणी बरोवशाची करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमचे मागणे आय. देवा दिन जाल्ल्या आमच्या भावाक देव ससन विशेव दिव आनी तांच्या कुटुंबाक जाल्लो नश्ट सोसूंक तांकां धैर्य लाबोसो म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आय. यात्रेक पयना रस्त्या आमी सरलेल्या आमच्या भावाक बरी देख घेवन आमच्या मरणाच्या दिसाक आमी तयार रावूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. सरलेल्या समेस्त भावार्थ्यांक तशेंच तुज्या काकुळतीची अदी गरज आसल्यांक तांच्या पत्क्यांची माफी दिवन तुज्या वैभवाच्या वरांत तांकां स्वागत कर आनी सर्गींचे दार उगाड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. हो येवकरिस्तो संभ्रम आमकां समेस्तांक जिवन जेजुते आमचो बरोसो गूण करूंक आनी जिविताचो शेवट समजूंक आदार जावं म्हूण मागया. बापा आमचे मागणे आय. इकडी पर आमच्या कास्कित्या बसून मागया. सगळींच्या बापा जिवीत तुवें आमकां दिल्लें वर्तेन देणें जावन आसा आनी ह्या जिवितांत आमी कशें जियेता तें आमी दिवची काणीक आमचो भाव वलेरियन 61 वर्सांची प्राय तुवें ताका दिली आनी व्हरत्या शाणेपणान ताणें आपलें जिवीत जियेलो. आपल्या कुटुंबांत आपल्या वाड्यांत तुजो मोग ताणें परगट केलो आनी अखेर पर्यंत तुका विश्वासीत रावलो. आपल्या पुताक ताणें याजकी बेस स्विकार करन एका पयशिल्ल्या देजीन वावर करूंक तो ताच्या सांगाता तो रावलो. ताचे तुजा ह्या ताच्या मरणांत आमी दुखी जाल्या. ताका सगळींचो वैभवान ताका वांटेली कर. कसलीं ताची पातकां आसत जाल्यार तूं ताका ती माफ कर आनी तशेंच आमची पातकां आमी वळखून ह्या भाग्यवंत हप्त्यान पांय दवरत आसतना तुज्या कश्टा मरणाचो लक्षणीय नियाळ करन आमच्या पुनर्जिवंतपणाक बरी थाराय करूंक तूं आमकां फावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जीवित दिलाय देवा एका शेवटा तुझे दये कोटून राव जीवित सोडच्या सोडलेले जीवित सेवेत वाटून दिवच्या भरून ओंगता तितले परत दिवच्या. एक जीवित दिलाय देवा एका शेवटा तुझे दये कोटून राव जीवित सोडच्या सोडलेले जीवित सेवेत वाटून दिवच्या भरून ओंगता तितले परत दिवच्या. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे उंड्या वायना सोवे मोगता म्हज्या भाव भयण म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपतीता देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुलीच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुजे बक्षणे आमकां बेगीस मेळ्ळो. आमच्या करण्याक ते फावते न्हय तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यजनाक लागून तुझे दाळ काळजोचो माया मोग आमी बगूंक पावू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची खालसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय कशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. निरापराधीत हो तरी पातकां खातीर ताणें कसदक सोंसले आनी आपणा फावो नासली केस
नसत्या मनशा पासून आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सगळ्या संवसारार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुमचो सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या अपवित्रांतल्यान धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या आसमी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशीन कस मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच बरी जेवण जातासताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उडसाक करात. बावर तसो गुट परगटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संगतीन आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ आमच्या भाग्यवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या साकरा वरेल्याची काकूल कर. कालच्या दिसा तुवें संवसारांत लावन ताका तूं आपूण वलय. जसो पवित्रान वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जाव. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूल कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ले सुमेजता तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेजताची दया कर मागता. अवकार मरिये देवाची माय संगाती, सांजुचे तिचो पती, भाग्यवन दमदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वयदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. सोम्यांचे केल्ले मागणे सांगात आमी म्हणया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बदोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिवं नाका, वाटेंतले आमकां सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार, दया कन्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान रयतल्या आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले सुटय, सर आकांतांतली वाटय, जोडके पदव्यांनी महिमा तुजी ससना समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दिया. इजोनुसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करताती जेरुसलेमाक जैतेवन प्रवेश केल्ली आनी आपले कुर्साचें मरण मोगान स्विकार करून पुनर्जीवन जावन आमकां पास्काच्या सर्वणेंत वांटो दिल्ली देवाची शेळी. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती समेत सुभागी सोमया तुजे भितर म्हाका फावना पुजोत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Una
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, याच आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाटेचे खण जावन तुवें दिलाय. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावाक वलेलेनाक सस्नाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मुगोशनो 7व्या दिसाचे मीस पास्कांच्या हप्त्यांत सोमारा दिसा आसतले. मुखल्या हप्त्यांनी ताच्या वयल्या हप्त्यांत सोमारा दिसा 11:30 वरार हांगासर आसतले. आतां दुखेस कुटुंबाक श्रद्धांजली दिता सुषमा. पवित्र बायबलाच्या जन्वेच्या ग्रंथांत 5 अध्याय 15वी वळ अशें म्हणटा, पूण प्रामाणीक मनशां ससनांक जी येतात तांचें इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा आनी महोन्नत ताची जाणवाय घेता. आपल्या जिविताची 60 वर्सां भोव प्रामाणीकपणी वर्त्या बावडतान आनी मोगान जियेलो जावन आसा आमचो भाव वालेरियन मचादो. कालच्या दिसा आपले देवान फावो केल्ले इनाम स्विकार करूंक सर्वेस्परा सरशी पाटी गेलो. भोव दयाळ बाप ताका आपल्या रसान ससनाक जियेवचे बाग फावो करून दी. कोलंगाना फिर्गेजीच्या मदर तेरेसा वाड्याच्या देवादीन बेंजामिन मचादो आनी देवादीन जोसेफीन डिसोसा हांच्या 6 जाणां भुरग्यां पैकी दुसरो जावन डिसेंबराच्या 12 तारीखेर 1966 इसवेंत जल्मलो आनी मेच्या 2 तारीखेर 1995 इसवेंत कैयार फिर्गेजीच्या एवजिना डिसोसा लागीं लग्न जावन तांकां देवान तेगा भुरग्यांचे देणे फावो केल्ले. पयलो जावन आसा दियाकोन जीवन मचादो. प्रस्तुत आग्रा दियेसजेन शिकतात आनी तांची वोट ह्याच ऑक्टोबरांत आसतली. दुसरें जावन आसा जेशिता मचादो सुनील प्रवीण डिसोसा हाचे लागीं लग्न जालां. तिसरो जितेश जॅक्सन मचादो. आनी झुजाच्या वातावरणा वरवीं फ्लायटां नातुल्ले वरवीं बायल्या गांवांत वावर करच्या 2 भुरग्यांक हांगासर आज येवंक जावंक ना. आपल्या कुटुंबा सांगाता मोगान तो जियेलो. मोगान कशें जियेलो म्हणल्यार देख आमचे मुखार आसा. ताचो पूत थोड्याच म्हयन्यांनी येसाक सामसो आसा आनी तेगा भुरग्यांक मोगान ल्हान व्हड करूंक केल्ली ख्याती खंडीत ह्या कुटुंबाक फावो जाता. जिवान तो इल्लोसो आस्कत आसलो. डायबिटीक पिडा ताका आसली आनी थोड्या दिसा पयले घरा बाथरुमान तो पडलो. पेंकटा हाडाक मार जालो. उपरांत कासरगोड तशें कोडयाळच्या आस्पत्र्यांत ताका दाखल करून कुटुंबादारांनी गरज आसली चिकित्सा ताका फावो केल्ली. पूण देवाचें येवजन दुसरेंच आसलें. म्हाका धम बांदता विस्वास काडूंक कस जाता म्हणटालो आनी काल ताका देवान सरशी आपयलो. साद्य स्वभावाचो आमचो भाव सदांच सर्वांक मोगाचो. पूण एक व्यक्तीचो स्वभाव कसलो जावं जल्मल्ल्यांक मरण अनिवार्य. आज आमचो भाव
फाल्यां कोण म्हण आमकां कळीत ना, पूण हांवें आनी तुमी तयार जावन रावूंक आसा. आमचो भाव आमकां सांडून वेताना आमकां दूख भोगता. प्रत्येक जावं ताची पतीण, भुरगीं आनी कुटुंबदारां, तुमकां हांव ह्या वेळार गरज आसली बुजवण सर्वेस्पर देव फावो करून दी म्हूण मागता. सांगाता मरणा उपरांत सर्गरसान देवा संगी ससनांक जियोंक आसा म्हणले चिंता आमकां बरवसो दिता. ह्या बरवशान आमच्या भावाच्या पतिणेक, भुरग्यांक आनी दुखेस्त कुटुंबदारांक आमी बुजयता. वेगळसराचे दूख सोसूंक सर्वेस्पर देव तुमकां बळ दिवं. आनी मोगाळ बाबा, तुज्या आदर्श जिविताक देवाक आमी अर्गां दिता. संवसारी आसतना तुज्या बोवारी तुवें प्रकाश प्रसारलोय. ह्या खातीर तुजो उपकार बावडता. तुज्या आदर्श जिणेक सर्वेस्पर देव तुका सर्गारसाचें इनाम फावो करूं. आदेवस तुका मोगाळ बाबा, आदेवस तुका. एक दीस सर्गरसान मेळटा पुरयान. आमी सर सांगाता म्हणया, ससनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांगून दी. समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. ससनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांगून दी. समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. भाग्यवान अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आधीन तो करा. तुका आपयलोलो जेजू, तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरून पावो. ससनाचो विशय सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. भोव दयाला बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्तांतय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बरवशान पतयता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या सक्राक सबारधन्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदारपणाची आनी क्रिस्तांतय भक्ताच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कळतीन मानून घे. तुज्या सक्राक सर्गींचे दारां उगाड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भवताची उतरांनी एकामेकाक भजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सवय पावोवन तुज्या सांगाता आमी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियेता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरू. तुज्या येण्या वेळी रसाक्षी तुका स्वागत करू. आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शेरान व्हरून पावो. पवित्रमाचे सुवातेक हांवेता. देवाच्या घरा हांवेता. पवित्रमाचे सुवातेक हांवेता. देवाच्या घरा हांवेता. जशे नितळ उदका सरी
मुखार पडून पळेन तुका देवा पवितांबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता दुखां म्हजी खाण जावं पावल्यान सगळो दिसांनी रात खंय आसा देव तुजो म्हणून दुस्मान केंडून आसात पवितांबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता पवितांबाचे सुवातेक हांव येता देवाच्या घरा हांव येता गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मोचेर काळते स्वप्नांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी फंडांचो विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्या फोंड तुवें पवित्र केले अशे जरी कुडी निकेपून ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वडयताय हे आमचे प्रार्थन म्हणून घे ह्या फोंडांत तुज्या सक्रा वलेरियनाक शांत विशय उमेलो तूंच आमचे पुनर्जिवीत जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवीत करतात
तुझ्या मुखामळाचा उजवाडान ससनाक प्रकाश बगोंग ताका पवय तुझी येताय आणि राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या भावाक वलेरियनाक या जिवितांतलो आपणा सरशी देवा आपयलो देखून मातयेंत केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याचे अधीन करुया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया ताणे मुले हांव पुनर्जीवन पळोवन आनी जिवीत म्हाका सतमंता तो मर जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना लाजराच्या कोंडार तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक ससनी जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सत बसयलय आमच्या भावाक तुज्या राजान घे आमच्या भावाक पवित्राना वरवीं नितळ केली पवित्रान ताचेर मोर मारली तुज्या भगवंताच्या जुम्याक ताका एकठांय आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पुसली ताका तुज्या सगळींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखी जाल्या भावा ताच्या बुजवणेन आनी सासरी जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी गडीभर मौनपणी आमच्या भावाच्या सासणीक विशवा पासून आमी गडीभर मागया सांगात हांवें आमच्या बाबा सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या सक्राची काकुळट कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मन आसले खऱ्या बावर्तान हांगा ताका बावर्त्यांतय एकवट आयलोय तेच परी तुजे काकुळतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका सांगाता मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं भक्ती बरी मागण्याक कान दिताय आज भक्तीन केपेल्ल्या ह्या तुज्या सक्रा वलेरियनाक विसरलेल्या सांगाता सर्गींच्या सुखान वांटलो भय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचो विशय सर्वेस्परा तुझी खुशी सांग तुझी खुशी आम तुझ्या जागी ते दुःखान करतो आता तुझ्या Spiritan